बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगानिश्चतो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो युगार, जी किगोर्जींत आसात, कपेलांत आसात, जी आपल्या घरांत रावन हिमिसाची भेट पळयतात, आयज हे बायन सबोस्त्याच्या मुजतीन आमी जी हे कपेलांत आसात तांची पासत आनी आपल्या घरांत रावन हिमिसाची भेट पळयतात तांची पासत किरीत मागता. मोगार भावा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदाना. आयज आमी भगवान सेबेस्तांवाची दोगाची परब ह्या आमच्या गांवांत समरता. सांत सेबेस्तांवा भाशेन देवाचे उपदेश संपूर्णतायेन पाळून जावया आमी जेजूचे गोवार. ह्या विशयाचेर फाटले 9 दीस आमी नियाळ केला आनी देवाच्या उपदेशाची समजोवणी बारीकसाणेन घेवन आमचो प्रयत्न जालो आसा. दर एका दिसा आमी एक वो 2 उपदेशाचेर नियाळ केला. उपरांत आयच्या दिसा आमी जेजून दिल्ल्या 2 उपदेशाचेर नियाळ करुया. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शुद्धीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो मोग करता तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. मोग, लव, प्रेम, प्यार असले जायते उतरांनी आमी मोगाक अळगतात. सगळ्या 10 उपदेशाचो आनी जेजूच्या ह्या 2 उपदेशाचो सार मोग जावन आसा. आयच्या ह्या समाजान मोगाचो आमी दुरुपयोग केल्लो आसा आनी ताचो अर्थ पजळेपणान आमी खाला उडयल्लो आसा. खरो मोग आमकां जेजू शिकयता. मरणा पर्यंत तो आमच्या मोगा पासत झुजलो आनी कश्टवलो. ह्याच जेजूच्या मोगा खातीर भगवान सेबेस्तांवानी आनी बाल्यांनी आपली कूड पिजोवन पर्यंत लेगीत कश्टवलो. ही पवित्र दिसाची भेट एक मोगाची भेट जावन आसा. ही मोगाची समोरणी फावो ते परी समजून आनी ह्या पवित्र योजनात पूर्णपणी भागिलीत जावन आयज आमकां फादर जोझफ फेर्नांडीस जो पिलार संस्थेचो वांगडी जावन आसा आयच्या परबेच्या दिसा आमकां आदार दितलो. फादर, आमच्या ह्या दुर्बाच्या कपेलान तुका माय मोगाचो येवकार. आयच्या फेस्ताच्या सुमयार आमी दुर्बाच्यो हे पवित्र सोबे खातीर मागतल्यात. आमचे सूख दूख, खोश संतोश कोणती आवडे आमी देवा मुखार आमच्या आस्काऱ्या भगवान सेबेस्तांवाचे विनवणी ह्या पवित्र मिसांत उबारुया. गणतंत्र दिसाच्या सुमयार आमी आमच्या भारत देशा खातीर मागुया. आमचे संविधान प्रमाणे आमचे राजकारभारी वावरूं आनी आमी बरे नागरीक जावन देशाचे उदगरती खातीर वावरूं देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारल्या. कितली आमी मोगाची मनशां जाल्लीं आसात आमी सगळीं जाणात. फाटले 9 दीस आमी देवाच्या मानामेंताचेर आमी नियाळ केल्लो आसा. ह्या मानामेंतांतल्यान, ह्या उपदेशांतल्यान कितलें आमचें जिवीत मोगाचें जाल्लें आसा आमी जाणात. हे वेळार ह्या मोगाचे विरोध
जी आमी चुकलेली आसा. हो मोग सोडून रागान जियेल्ली आसा. हो मोग आमच्याच फायद्याक पडटा तेन्नाच आमी मोगान जियेल्ली आसा. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सुरविला देवा आनी तुमकां महामिलो म्हजो ज्ञान सांगता. मनाची दुर्गतीपणां जाणून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाचो बेगीनूच हांव सांगपाक मागीत सगळ्या देव धर्मी भक्तां आनी तुमकां महामिलो म्हजी आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सोडपदविदा देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. So
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवन साबस्त्याव तुझ्या रोग साक्षान बेदोरी नासतना आपलो बाबार पोरगोटी तू चाललो आणि दोगजावणीक सापडलेल्या आपल्या बाबा भयणांक बाबार्थान तीर रावून धीर दिलोय. ही पोरसोडी देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताची परब आमी समरवता. कोणया बाबार्थान तो तीर रावंक आणि मनशाच्या आज्ञा परोस तुज्यो आज्ञा पडोवंक तुझी पळातीक कृपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुताचे क्रिस्ता वरवीं दोगोलो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आणि राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. हांव एक नवो करार करतलो आनी ताच्या पातकाचो आनीक उगडास धरचो ना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचून सर्वेस्पर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण ताचे पुर्वजां कडेन तांच्या हातांत धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसाक हांवें करार केलो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून धनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हे सांगता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हे सांगता तो सर्वेस्पर. खोल ताचे भितर हांव म्हजी समोर रिबयतलो. ताच्या काळजाची ती बरयतलो. तेन्ना हांव ताचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची वळख घेतात अशें एकामेकाक सांगचेर पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटी. हे सांगता सर्वेस्पर. कित्याक हांव ताचे नश्टेपणाचे भक्षणीत भिवूंक वेता आनी ताच्या पातकाचो आनीक उगडास धरचो ना. देवाचें उपकार. हे देवाची उतरां आमचो जबाब गायांतल्यान जातलो. म्हज्या देवा तुजे विस्वास दवरलो. शरणा येता आनी सोर पदवीदाराचे सावळेक विराड घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब शिकाराच्या फासांतलो आनी मोरनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवाडटलो.
आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो ताच्या पाका खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब रातचे दास्तेचो व दिसाच्या सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक व दोनपाराच्या नाश करतल्या वरिश्ठांक तूं भिवचो नाय. जबाब सर्वेस्पर म्हजें शरण अशें तूं म्हणटाय आनी भोव व्हडल्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबू सरशी पिडा पावचीच ना. जबाब मनशाक भियो नाकात, तांचे पासत आमकां आकांतू नाकात. बागीबोन पेद्रूच्या पयले चिटी वेले वाचो प्रितीच्या न्हू. प्रमाणीकपणा पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी सुभागी. मनशाक भियो नाकात, तांचे पासत आकांतू नाकात. उपरांती क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भोक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरबासाच्या कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलाब्यान आनी आदार मनान आनी नितोळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोबे तुमचें जिवीत बरें जावया. जी कोण तुमच्यो चाड्यो करतात ती आपली सगळीं बोंगलाटां म्हूण सोजमून लोचयेक सांपडटली. आनी जर तर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून खोस भोगल्यार अदीक बरें. देवाचें उतर हें उद्गार. Răspund tuncee soveasu. Zopurmane, Jescusace, Shubotoma.
जेसून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, गोंयचो कोण जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसो सुद्धा, पूण मरत जाल्यार जायती पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव साश्टीच्या जिविताक सांबाळटा. कोणी म्हजे सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो फाटलो करूंक जाय, आनी जूय आसा ती म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणी म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी मोगाळ इश्टनू, काही वरी जेजूच्या जिविताची वाट, एक नवी दिशा, एक नवी येवजण जेजूच्या जिवितांतल्यान आमकां मेळिल्ली आसा. ही शिकवण काही वरी आमी शिव वर्तमानांतल्यान आयकल्या. तूं तुजें जिवीत जळोवंक सोदताय तें काबार करचें पडटलें. जी आमी आमचें जिवीत हे वेळार खुशालकायेन आसात आमी काबार जातली, पूण जी आमी काबार जाल्लीं आसात देवाचे कृपेन आमी जिवीत जोडटली म्हणून ते गोवाच्या बिये भाशेन आयज जेजून आमकां उदाहरण दिल्लें आसा. जेन्ना ही बी जमनीर पडोन ती काबार जातली, काबार जाली उपरांत नवो जीव उत्पन्न जातलो. काबार जायना नवो जीव उत्पन्न जावची ना. मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ही जावन आसा जेजूची वाट. आनी हीच वाटेन चलूंक हे नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयज पुर्वीच्या सुमयार आमी नियाळ करता ह्याच देवाच्या वाटेचेर. आनी देवाची वाट म्हणल्यार मोगाची वाट. इश्टनू, फाटले 9 दीस तयारीचे 10 उपदेशांचेर नियाळ केल्या उपरांत कांय बरो आयचे ह्या फेस्ताच्या परबेचो विशय आमी घेतलेलो आसा. सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या जिविताच्या बळान, सोगल्या तुज्या शक्तीन आनी सोगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करचो. आनी तूं जो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. काय बरो विशय. सोगल्या तुज्या काळजान, सोगल्या तुज्या शक्तीन, सोगल्या तुज्या बळान, सोगल्या तुज्या मनान तुवें तुज्या देवाचो मोग करचो म्हणून आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. इश्टनू, हो मोग, त्या मोगाची सुरवात खंय जाली काय? त्रिएक देव आमचो, त्रिएक देव आमचो इश्टनू, त्रिएक देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. हो मोगाचो संबंद तांचे समे जो आसलो हे जावन आसा पयलें उदाहरण मनुश्या कुळाक मोगान जिवंक. जशी की बापान पुताचो मोग केलो, पुतान पवित्र आत्म्याचो मोग केलो, पवित्र आत्म्या वरवीं देवाचो आशिर्वाद मोग घटाय करपाक बळ आमकां मेळ्ळें. ह्याच मोगान, ह्याच संबंदान इश्टनू आयचो आमचे जिवीत जिवोवचे खातीर आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. आनी त्रिएक देवाचें उदाहरण म्हणल्यार मोगाचें उदाहरण पयले सुवातेर. नाका लागून ह्याच मोगान इश्टनू त्रिएक देवान ह्याच मोगान मनुश्या कुळाक रचलो. मनीस देवाचो शिलो पयस वचून प्रयत्न केले पातका वरवीं, पूण देवान मनुश्याक सोडूंक ना. कित्याक देव मनुश्याचो मोग करतालो. मनुश्यान पातळ केले, देवाचो शिलो पयस वचून प्रयत्न केलो, पूण देव मनुश्याच्या सोदेक गेलो. मनुश्याच्या सोदेक देव गेलो. कसली गरज आसली काय? गरज नासली खरी,
पूण देव मनशाच्या मोगान नासतालो देखून मनशाच्या सोदेक गेलो. आमी पवित्र पुस्तकांत जायते खोरार वाचल्यात आनी शेवटाक कांयचे पयले वाचप जेरमायास प्रवाद्याचें. देव म्हणटा एक नवो करार हांव तुमचे सांगाताक म्हणटा. कसलो करार हो? मोगाचो. आनी शेवटाक इश्टानो काळ बोल्ल्या उपरांत ह्याच देवान होच मोगाचो करार मनशाक सांगताक घडचे खातीर आपल्या पुताक धाडलो. आनी जेसू ह्या कुर्साचेर मरून होच देवाचो मोग तुका आनी म्हाका दिल्लो आसा. आयज त्याच कुर्साच्या मरणा वरवीं पवित्र आत्म्याची घटायेन असलेच मोगाचे जिवीत जिवंक तुका आनी म्हाका किरीत उलो करता. आनी हाकाच लागून आयचो सेवादूर आयचो विशय सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो भोग करूंक आयज तुका आनी म्हाका उलो जावन आसा. मोगचे इश्टनो, देव आमकां कितलो सांबाळटा न्हय, देव आमकां कितलो राखता न्हय, देव आमकां कितलो आशिर्वादान भरता न्हय. असल्या देवाक आमचो जबाब कसो जाल्लो आसा काय? इतलो देव आमचो परमोस करता जाल्यार हे आमच्या देवाक कितलो आमच्या सांगात, कितले आमचे हाजीरपण, कितले आमचे आळीतेपण हे आमच्या देवाक दिल्ले आसा काय? हाकाच लागून आयज एक उगड आसा आमकां. आमी जी आदाव आनी एवी भाशेन प्रत्येक वेळार प्रत्येक दिसाक देवाचो पयस वचूंक सोदतात, लिपोवंक सोदतात. पूण देव जशी बरी आदाव आनी एवेच्या सोदेक आयलोलो देव आमच्या सोदेक येता. कित्याक देव आमच्या मोगान नासता. आनी हाका सांगून इश्टनो, जेन्ना देव आमच्या मोगान नासता देवाक जाय आमी ताच्या मोगाक जबाब दिल्लो. कसो जबाब दिल्लो? जशी बरी देव म्हजो मोग करता हांवेनूय देवाचो मोग करचे खातीर आयज देव तुका आनी म्हाका काळजांतल्यान, मनान, बळान, शक्तीन ताचो मोगाचो आमी जबाब दिवचे खातीर त्रिएक देव आयज तुका आनी म्हाका उलो करता. इश्टनो, एक सादें उदाहरण. जरी तर बायल घोव आसतना दुसऱ्या बरोबर गेलो, घोवाक कशें दिसतलें? बरें दिसतलें? चलो ना माय, आयकूंक येना दिसता तुमकां. चलो ना माय, हांवें म्हणलां बायल आसतना घोव दुसऱ्याच्या बायले सांगताक आसता. बायलेक कशें दिसतलें? परतून चलो ना माय, कसलो दाखलो करना. हांवें म्हणलां बायल आसतना घोव दुसऱ्या बायलेच्या सांगताक येता. घोवाक कशें दिसतलें? बायलेक कशें दिसतलें? जर तर घोव बायलेक सोडून दुसऱ्या बायलेच्या फाटल्यान गेल्यार कित्याक वायट दिसतलें? कित्याक वायट दिसतलें? कसली गरज आसा वायट दिसोंक? कित्याक घोव साक्रामेंताचो घोव बायलेचो, बायल साक्रामेंताची बायल घोवाची, मनीस साक्रामेंताचो मनीस बावतिस्मा वरवीं देवाचो. जरी तर एका बायलेक राग येता दादल्या आपलो घोव दुसऱ्या सवय वेता म्हणून, जरी तर दादल्याक राग येता आपली बायल दुसऱ्या सवय वेता म्हणून, देवाक कित्याक राग येवची ना जेन्ना आमी साक्रामेंताची ताची भुरगीं? बावतिस्मा वरवीं हो संबंद जशे परी घोव आनी बायल जोडून घेतात, मनुश्याकडूय बावतिस्मा वरवीं देवा सवय हो साक्रामेंत जाचे वरवीं देवाची आमी भुरगीं जातात. आनी जरी तर घरकाराक आनी घरकारीक राग येता जाल्यार देवाक राग कित्याक येवचो ना? आनी देवाक राग येता जाल्यार इश्टनो आमी देवाक सोडून हांगाकूय कित्याक वेता काय? त्या देवाच्या मोगाक आमी मोगान जबाब कित्याक दिनात काय? मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणो, ह्याच काळाक लागून आयचो विशय आमकां म्हणटा सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो देव तो
आमचो रोजगार तो, आयज मेरेन आमकां सांबाळटा तो. हे संवसाराचे 2 दीस हे संवसारान आमी जियेताले इश्टानो. आमी वाटसुरी न्हय, आमी अनाथ न्हय. आमचो देव आमच्या बावतिजमा वरवीं हे नाते, हो संबंद, हो साक्रामेंट आमी जोडलेलो आसा. जशी बरी एक घोव आनी बायल साक्रामेंट जोडटा. आनी जशी बरी एका घरकाराक वायट दिसता, घरकार दुसरे सांगाताक गेले उपरांत, वा एका घरकाराक वायट दिसता, घरकार दुसरे सांगाताक गेले उपरांत, तशेंच इश्टानो आमच्या देवाक वायट दिसता आमी ताची साक्रामेंटाची भुरगीं ताका सोडून दुसऱ्याशी येता. ताका वेळ दिवचे सोडून आमी हांगा थंय वेता. मोगाची क्रिस्ती बाबा मेळ्ळ्यानो, आमचो देव आमचो मोग करता म्हणटच आमच्या देवाक आमच्या मोगाचो साबाब दिवया. काय बरे फाटले 9 दीस हे 10 उपदेशांचेर आमी नियाळ केल्लो आसा. आनी हे 10 उपदेश म्हणल्यार कितें? जेजूच्या एकाच उतरान मोगाचे उपदेश ते. मोग कोणाचो? देवाचो. कित्याक पयले 3 मानमेंट देवाचेर आटापलेले आसात जाल्यार उपरांत 7 मानमेंट मनुश्याचेर आटापलेले आसात. मोग कोर देवाचो, मोग कोर मनुश्याचो म्हणून फाटल्या 9 दिसांनी आमी नियाळ केल्लो आसा जाल्यार आयज शेवटाच्या दिसाक देवाचो आनी मनुश्याचो मोग करूंक आमकां उलो केल्लो आसा. आनी हाका लागून पयले सुवातेर आमी नियाळ केल्लो आसा आमकां कितले गरजेचें आमी आमच्या देवाचो मोग करूंक. आमकां कितले गरजेचें आमच्या काळजान, आमच्या मनान, सगळेच शक्तीन, सगळेच बळान आमच्या देवाचो मोग करचो कितले गरजेचें आमी नियाळ केल्लो आसा. दुसरी सुवातेर इश्टानो, दुसरो भाग आमच्या आयच्या विशयाचो म्हणल्यार तुजो मोग करताय तसोच दुसऱ्यांचोय मोग कर. इश्टानो, कोण आपल्या जिवाचो मोग करिना? कोण आपल्या जिवाक बरेपण सोदिना? कोण आपल्या जिवाक भलायकी, खुशालकाय, शांती कोण सोदिना? आमकां सगळ्यांक जाय, आमकां जाय आमी खुशाल आसलेली, आमकां जाय आमी शांतीन आसलेली, आमकां जाय आमी बरेपणान आसलेली. आयचो विशय हेच म्हणटा. जसो तूं तुजो मोग करता, जशी पळय तुका जाय तुजें जिवीत, तशेंच दुसऱ्याचोय मोग कर. म्हणजे हांव खुशाल रावंक सोदता जाल्यार दुसऱ्याकूय आदार दी खुशाल रावंक. म्हाका शांती जाय जाल्यार दुसऱ्याकूय शांती दी. म्हाका भलायकी जाय जाल्यार दुसऱ्याकूय भलायकी दी. मोगाची क्रिस्ती बाबा मेळ्ळेलो, एकाच उतरान देवाचो मोग तुवें अणभवलो जाल्यार तुज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याक तुजो मोग दी. गिरी भाशेन तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, तुज्या जाणट्यांक, तुज्या शेजाऱ्यांक, तुज्या इश्ट मित्रांक जंय जंय तूं वावर करता थंय दुसऱ्यांक मोग दी. कसलो मोग? तूं तुजो मोग करताय तसोच दुसऱ्याचोय मोग करूंक आयचो सेवादोर इश्टानो तुका आनी म्हाका कितें उलो जावन आसा. इश्टानो, आयज आमच्या पात्रोनाची परब आमी मनयता. ह्या आस्काऱ्यान आपल्या जिवितान केलें कितें? देवाच्या मोगान इतलो तो नासलोलो. देवाच्या मोगान नासलोलो देखून त्या काळार क्रिस्ती बाबा भयणांक जेजूच्या पाटलावदारान काबार करताले, जिवीश मारताले, दुमाडो आसलो. असले वेळार तुमच्या पात्रोनान कितें केलें तुमी जाणात? फौजेंत भितर सरलो. फौजेंत भितर सरून फौजेंत आसलोल्यांक क्रिस्ती धर्म दिलो. देवाच्या मोगान इतलो नासलोलो, होच देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवन दुसऱ्याकूय एक नवें जिवीत दिलें. दुसऱ्याकूय मोगाची मनशां जावंक उलो केलो. असले वेळार सांपडले उपरांत ताका कशी बारीक भार्यांनी मारलेलो आमी जाणात. पूण हो मनीस हो देवाचो मोग जो ताणें अणभवलेलो आसलो दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं रावंक ना. साल्वार जालो कशेय भाशेन. तरी आसतना पयली फावट बोरनाच्या तोळणींतलो साल्वार जालो आसतनाय दुसरेय फावटी तो होच देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक फुडें सरलो.
कित्याक तो जाणा आसलो ताचो देव ताच्या सांगताक आज सांबाळून आनी हाका लागून ही भिरांत सोडून देवाक परगटूंक हे भाशेन जो मोग ताका मेवलो होच मोग दुसऱ्यांक दिवंक ताणें प्रयत्न केलो. आयज ही परब तूं आनी हांव मानयता जाल्यार हे आमच्या पात्रोणाचें उदाहरण तुका आनी म्हाका गरजेचें. जरी तर आमच्या पात्रोणा भाशेन देवाच्या मोगान आमी भरून सोदिनात, जरी तर तुमच्या पात्रोणा भाशेन दुसऱ्यांच्याय मोगान तुमी तुमचें जिवीत जीवंक सोदिनात जाल्यार हे परबेचो इश्टानो फायदो ना. ह्या परबेचो फायदो तेन्ना मेळटलो आमकां जेन्ना जरी तर आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या पात्रोना भाशेन मोगाची मनशां आमच्या पात्रोनान आपल्या बापायचो देवाचो मोग अणभवलो, दुसऱ्याक दिवंक प्रयत्न केलो, भिवूंक ना, आपलो जिवीत लेगीत आपलो जीव लेगीत हो घडयलो तरी आसतना जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न केलो, पयले फावटी साल्वार जालो. आनी कोणूय जाल्यार भिवन म्हणटले आसले आसूं दी सोड गजाल, पूण ताणें तशें करूंक ना. भियेनासतना जेजूक परगट केलो जाल्यार आयज मोगाळ दुर्भाटच्या बाबा भयणानो, आयज तुमकां कितें तुलो जावन आसा. तुमच्या पात्रोनाची देख याद, तुमच्या पात्रोना भाशेन देवाचो मोग अणभवान एक्सपिरियन्स द लव ऑफ युअर गॉड. For your God loves you, and respond to this love of God by loving those around you. येना काय जरी तो तुमच्या पात्रोनाक देवान सांबाळलो, देव तुमकांय सांबाळटलो. हलक्या बाबाळकाच्या मनशान म्हणून जेजून आपल्या शिसांपुर्यान नाकारलेली न्हय काय. तुजो आनी म्हजो वेळ पावतोच आमच्याय मरणाच्या दिसाक देव तुका आनी म्हाका सर्गीच्या राज्यान सोदत करतलो काय. बऱ्या आनी शाण्या चाकरा सर्गीच्या राज्यान भितर सर, तोच तरी देव तुका आनी म्हाका म्हणटलो हांव दुयेंत आसलोलो, हांव बणकणीत आसलो, हांव उपाशी आसलो, हांव थाणेळ्ळो, पूण तुवें तुजो आदार, तुजो सांगात, तुजो आशिर्वाद, तुजी गोठाय, तुजी भलायकी म्हाका दिवंक ना. तूं कोण हांव तुका वळखना. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो, आमच्या पात्रोनाक फुडें घालुया. ही गोठाय, ही जाणवाय आमकां मागुया की आमी पयले सुवातेर बावतिस्मा वरवीं साक्रामेंताची भुरगीं, जशी बरी एक गोरकार साक्रामेंताचो गोरकार गोरकानीचो आनी गोरकान साक्रामेंताचो गोरकाराची तेच परी इश्टानो आमी साक्रामेंताची भुरगीं आमच्या बापायची देवाची म्हणटूच आमी आमच्या देवाची भुरगीं कशी जिवीत जिवची गरज. आनी दुसरी सुवातेर जेन्ना आमी आमच्या बापाय सवे मोगांची येतली, दुसऱ्यांचे सवे मोगान जिवंक आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलो करता. दुसऱ्या सवे कसले मोगान, जशी बरी हांव मुसो मोग करता तसोच हांवें दुसऱ्यांचोय मोग करूंक जाय. आयज म्हाका लागून, आयज तुका लागून कितल्याची शांती काबार जाल्ली आसा न्हय काय. आयज म्हाका लागून, आयज तुका लागून कितल्याची भलायकी काबार जाल्ली आसा न्हय काय. आयज तुवें कितल्या जाणांक फटयलोले नागयलोले आसा न्हय काय. मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणानो, असले आमचे जिवीत जिवन हाका ताका नागोवन, आमच्या जाणट्यांक रडवून, आमच्या भुरग्यांक बरें माग दिवपाचें सोडून ताका वायट रस्तो दाखोवन, मोगाचे इश्टानो देवाची भुरगीं कशी आमी आमची जिवीत जिवंक पावतली काय. आमकां भलायकी, आमकां बरेपण, आमकां आशिर्वाद, आमकां गोठाय मेळटली काय ना इश्टानो. जे आमी दुसऱ्यांक दितात तेच आमकांय मेळटलें. म्हणटूच पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत हो देवाचो मोग शिंपडावंक प्रयत्न करुया. म्हाका भलायकी जाय
दुसऱ्यांकूय भलायकी दिवया म्हाका बरें उतर आयकल्लें जाय दुसऱ्यांकूय बरें उतर दिवया म्हाका दुसऱ्यांनी बरें केल्लें जाय दुसऱ्यांकूय एक बरी करणी करून आमचो सांगात दिवया आयज हे पिढीक लागून कितलो लोक कश्टवता आमी जाणा दिसतालो तूं आनी हांव सूट घालून बूट घालून न्हेसोन आयिल्ली आसात देवाक आर्गां दिवया जायत्या जाणांक असल्यो संद्यो मेळूंक ना तूं आनी हांव भागी कित्याक तूं आनी हांव हे पिडयेंतल्यानूय आयज तूं आनी हांव हे पिडयेंतल्यानूय जिरूल जायते सोंसता जिरूल पूण तूं आनी हांव आजुनूय ह्या जमनीच्या वयर आसात कितलो लोक हे पिडेक लागून जमनीच्या पोंदाक आसात न्हय काय मोगाची इश्टानो ही जाणवाय आमकां मागया ही जाणवायेन सायबा आमच्या पाखरुना भाशेन मोगाची मनशां आमकांय करून मागुया आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया ह्या पिढीच्या काळान किरीत भाशेन ह्याच बाबार्थान जिवंक त्रिएक देवाची गोठाय आमकां मागुया सोप मानता निर्वाह सोप बाबा आमचो बाबार्थ त्याच बाबार्थान कांय मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां सगळ्यांक ताचेर मोगाची भुरगीं करून मागुया आमच्या पाप साहेबा बिस्मा आणि म्हत्वाच्या खातीर आमी मागुया बरे नमुने ते जावन आपल्या परचे भावार्थान चलून तांकां फावो ती कृपा आमी मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्या खातीर आमी मागुया मोग मोयपास आनी हुस्को सांबाळून फावो त्यो निती आनी कायदे स्थापूंक देवान तांकां आपल्या उपट पेसावांनी आनी कृपेन भरूंक म्हूण आमी मागुया आमच्या देशाच्या गणतंत्राच्या ह्या दिसा आमी आमच्या देशा खातीर मागुया संविधानात राखलोले आमचे हक सांबाळून देशाच्या उदरगतीन सदांच आमी जागृत नागरीक जावन देवाची कृपा आमी मागुया आजची शिकवण समजून आमकां आदार करतल्या फादर जोझफ फर्नांडीस हाका बरी भलायकी आनी शांती आनी ताच्या वावरान येस देवान दिल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया
आमच्या दुर्वाटच्या पवित्र सभेपासत आम्ही मागूया. हो करून या मिसात वांटो घेतलेल्यांच्या गरजा आणि हुस्क्या खातीर बापा लागीं खालतीकायेन आमी मागुया. फाटल्या 9 दिसांनी तशेंच आजची परब बरे भशेन शांती पावोवन वावुरलोल्या दर एका भयणी भावा खातीर आमी मागुया. खेरीत भाशेन प्रवचन आनी मीस पेटयलेल्या आमच्या पाद्री भावांचो आमी उगडास करुया. तेच परी आमच्या कपेलान वावरतल्या फादर बेनेडिक्ट आनी फिगोर्जीच्या हेर पाद्रींचो आमी उगडास करुया. देवान तांकां आपल्या उपट बेसावांनी भरल्यार पुरो म्हूण मागुया. मुखेलपणान आमची खासगी मागणी देवा थंय आमी आतां उबारुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या भयणीन केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां तुज्या भुरग्यांचें जिवीत मोगान जिवंक आनी हेच मोगान दुसरी तुजी भुरगीं म्हूण मानून घेवंक दुसऱ्यांकूय तुजो मोग शिंपडावंक पवित्र आत्म्याचे घोटायेन आमकां सगल्यांक बोल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
Mocia Baba Vinanu, Mocia di Tumce Bolidana, Sur Podvidar de Baba Magman, Katosle, Salvo Magat, Bumugar Baba, Amica Vitoitamo, che è Bolidana Cirtu Gidoia Dishtigal, che è Gutant, तुझ्या पुताच्या गोष्ट मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय ह्या बलिदानाची बोर घेवन समोस्त हांव तुज्या रोगसाक्षान कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करून आमी भोगतीन हो योद्ध भेटूंक भिरान त्याच कुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमची सोबी आसूं, आमची काळसां वारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक विश्वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वोद्विदार आनी सस्नांच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो समोस्ते हांव तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पुरी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे असोगताय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन पोर सोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. सगल्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उदक घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमची पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रगताची खास, नवी आनी सासणी करोराची हें रगत, पातकांचे भक्षण मेळच्याक, तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उपरासाक करात.
Awartaco Gutpul Tuya Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर पिता तुजे मुखारी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता Sărăspăra, achipnice sără pătră să pe săbrască. Ani Francis samce bagay papa, Filip Neram ce papa, ani samay abi barbaro, tapiti mahत्वाचं. Sărăspăra, पुनर्जन कोणाच कोर्स मेला ते आमच्या भावनांच्या तांकां तिच्या इश्टपण मेला सुस्ता तुझ्या पोचवेन कमर करून फावो आम्हा संस्थांची देवाक मागता आमकां बरें दर्शक सांगती भगवान ससपोती भगवान पिता भगवान सेवास भगवान पदत्रेसा भगवान सबस्त्यान आनी सूर काहीतरी मानवलेल्या सगळ्या भक्त बरोबर साष्टच्या समुद्र वाढली त्यांच्या संगतच शिवाय बाबा फाकर जिसपेसच रुपतो होगी याची सुरवी याची सुसंगता याच जेशू ताई पवित्रोत्म्यांच्या एकपणान सुरबुधविरार बापा सुरमुंदन आनी गोयगो तुका सासनाच्या सासना इश्टनो आमच्या बापाचे प्रार्थन हे वेळार आमी उद्गार जाना जावं आमी कपेलांत आसूं जावं आमच्या घरांनी बसून मीस पळयतात जावं ही गोठाय आमकां मागुया आमच्या पात्रोना भाशेन देवाच्या मोगान आमी लासूया आमच्या पात्रोना भाशेन देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करुया हीच गोठाय या मागण्यांतल्यान आमकां दूर येतल्यान मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी सदांच जाता खोशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट सर्वेस्परा सोरवाईटांनी आमकां निवार देव करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखांक आनी आमच्या सरवंडाराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमां शांत रयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय Oh,
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्गुतान घडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नांक सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सोमी आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया होस्तो देवाचो एकलोच पुत्र तुझे आनी म्हज्या मोगा पासत आपलो जीव कुरसार ताणें दिलो तुका आनी म्हाका मोगान आपले जिवीत जीवंक शिकूंक आनी जो जेजू पवित्र आत्म्याची घटाय घेवन तुज्या काळजान येता तुज्याय जिवितांत एक मोगाचो मनीस तुज्या देवा सोवे तुज्या मामा भयणा सोवे मोगाचो मनीस जावंक पवित्र आत्म्याची शक्ती तुका घेवन येता या शिरेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी
प्रार्थुया. बोगाड बापा, तुझ्या पुताच्या उमलीक कुडीन आनी रोगतान तुवें आमकां पोसल्यान ताचे वरवीं तुज्या मोगांत तीर रावूंक, तुज्या जिवान जिवंक आनी सर्व अडचण्यांचेर जैत व्हरूंक, तुजेशी वचूंक भाग्यवंत सबोस्त्या रोक्सानच्या परबी सुमयार आमकां फावो कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. अशें बस. म्हज्या भाव भयणीनो, फादर जोसेफ फर्नांडीस, फादर बेनेडिक्ट गोम्स तुमचो कॉपेला, तशेंच म्हज्या नांव तुमकां सगळें विचार करीत सबोस्त्याची वरप ओडयता. आयज फादरान आमकां सांगल्या, जरी तो देवान आमचो मोग केला, बरोच आमकांय तसो मोग करूं, तसोच एकमेकाचो मोग करूं. आनी जेन्ना आमी म्हणटा मोग म्हटल्यार जो जेजून केला तो, जे भाशेन फादरीन आमकां बारीकसाणेन दाखयला कसो आमी मोग करूंक फाव. तसोच म्हाका ही तुमची दुर्भाटची समुदाय, दुर्भाटचे कॉपेल मोगांच्यो समोसे भाशेन वयलो वर करून पूण जे भाशेन जेजून केला तसोच मोग करूं. दुसरे सगळे भाव म्हणून तुमच्या कॉपेला पासत फादर बेनेडिक्टा पासत मातशें मागात. ताचे म्हाका ताका मातसो स्लीप डिस्काचो प्रॉब्लेम आसा आनी तो आतां जाले 8 दीस सांवतोडी त्याटीन एक आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आहा, थंय ताचो ट्रिटमेंट चालू आसा. मातशें ताचे पासत मागात. आमच्या सांसभासच्या ताबडीचे डोनेशन हे बरी इलेली आसा. प्रेस्ली आनी सोनिया शेराव 1000 रुपया, रिक्सोन आनी इस्मेलिया फर्नांडीस 1000 रुपया, एक बेल विशाराम आगापूरचो 500 रुपया, सामी फर्नांडीस 1000 रुपया, बाय समारा फर्नांडीस 500 रुपया, बाप स्टेफानो फर्नांडीस 500 रुपया, बाप एस्तानिस्ला फर्नांडीस 500 रुपया, चार्ल्स ब्रागांजा 2 ट्यूबलायट दिल्या. वेल विशारान आमच्या एक आल्ताराचो तुवालो दिल्लो आसा. ब्रियन ग्रासियास शिरोडेचो ताणें 1000 रुपया दिला. मिलाग्रिस ब्रागांजा आनी 1000 रुपया दिला. वेल विशार आगापूर 2000 दिल्या. सांतान रॉड्रिगीस पोंदा 2000 रुपया. म्युरेल एलसी रॉड्रिगीस 500 रुपया. नाताशा नागनेल फर्नांडीस लर्ना 500 रुपया. कायतान डायस एंड फैमिली 500 रुपया. क्रिस्टियन रॉड्रिगीस 500 रुपया. क्लिफ रॉड्रिगीस 500 रुपया. इन द मेमरी ऑफ लेट फेलिक्स रॉड्रिगीस ताणें 1500 रुपया दिल्या. जोबिनो पेरेरा नुमे 1000 रुपया. इन द मेमरी ऑफ लेट सांतानो फर्नांडीस कॉपेला मॉन्स्ट्रेस दिल्या ताणें. बेनी बॉयज आनी फॅमिली टी एंड स्नॅक्स आमकां दिसता त्यांनी डोनेट केले आसा. क्लिंटन बॉयज 1000 रुपया. बाप एनोस ब्रागांजा आनी कपलाक 2 LED ट्यूबलायट दिल्ले आसात. फाल्यां सांजे आमच्या कपलान सोंपून गेले आमच्या कॉन्फरन्स मेंबरा पासत मीस आसतलें आनी सोर तशेंच आमच्या इनास आनी 9 दीस तशेंच आयच्या दिसाक जायतो तोकोस घेवन हे ट्यूबलायट आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा. ताका सगळ्यांच्या नांवान काळजान दान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या कोयराक देव बरें करता तेणे गायन आनी मिसाची सभाय हाडली देखून इलासाक आनी तेज्या मेंबरांक कोयर मेंबरांक काळजान दान सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी हांगा हाजीर जाल्ल्या पासून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
मोगाच्या भाव बहिणो आणि याची परमेची तयारी करून साहित्य आसा ह्या दिसांनी नवनव्या दिसांनी आमकां जे पाद्री आला तांचो आमी ग्रस्त त्यांचे पासून देव दिन वाचूया. फादर डायगो डिसोजा, Russell Fernandez, Father Donato Rodriguez, Father Joe Fernandez, Father Victor Ferron, Father George D'Souza, Father Salve D'Souza, तसेच आयचो आमचो मुखेल यादीक फादर जोझफ फर्नांडीस. ते खंय रावता आनी आमचे बापेल खंय आसा आमी जाणो पयसतान तुमच्या मोगा पासत तशेंच देवाच्या मोगा पासत आमी देवाचे उतर फाव केला. हे सगळे आमचे यादीक फाव कालसन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कपड्याचे कमिटी मेंबर्स आसात, PPC मेंबर्स आसात, तशेंच सगळे कॉन्फरन्स मेंबर्स आसात. ह्या तुमचे उदर कालसन लागून सगळे बरे भशेन चलता. ह्या पासून तुमकां सगळ्यांक कालसन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे देवमीक तयारी इनास फर्नांडीस ताणें केल्या. तशेंच आमचे कॉयर्स तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सदर भशेन पुरसां आसचो ना कित्याक आमी जाणो ह्या वर्सा सगळे कितें आमी उणें केलां तर पुरसां हांव हांगा ते न्हू गोरजेची वस्त म्हणटा तो आमचो भावार्थ खोलोंक जेजूचो ओदी मोग करून ते घेवचेचे. फुडल्या वर्साक फुडें आसतलो पूण बऱ्या मनांत आमी देवाक आदार दिवया. दिन अशें कितें कोणी आयची तयारी बरे भशेन जाल्या म्हणून तशेंच आमी सगळीं एक फॅमिली कशी हांगासर एकठांय जाय म्हणून सगळ्यांक कालसान देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद आमी सगळीं घेवया. Service por तुमची सगळी आसूं आणि चड पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावरधंद्याचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात. देवाच्या मोगान आणि मनशाच्या मोगान तुमचें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा.
Oh